I1 Upton Saiba Porla, page 116, I1. Upton Saiba Porla, Doni Rausha Tola, Moshe Ang Dukole, Sorup Moshe Bogle, Kaklut Moshi Kor, Kaklut Moshi Kor, Sai Ba, Gorvan outsor Lolo, Bora in full Lolo, Sokra Borut Ata, Hoble Mati Kata, Kaklut Moshi Kor, Kaklut Moshi Kor, Sai Ba. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मोगाल भावा भयणानो, आयच्या कुरपेचो नोवेनाचो विशय अंतस्करणाची चवकशी, नियाळ कोची यात्रा. फ्रांसीस शावेरान आमकां अंतस्करणाची चवकशी दर दिसा करून देवाचे आसणे आनी आमचो जबाब नियाळूंक उलो कोत्ता. हें आमकां आमच्या जिवितांत देवाचो हात कसो आसा तें नियाळूंक आदार जाता. बोरवंशाचे यात्रेकारां जाल्ल्यान आमी ही अंतस्करणाची चवकशी करून बऱ्या आनी वायट जिविताच्यो घडण्यो नियाळूंक आनी अदीक नेटान बऱ्यो कोडण्यो आनी आमी वायट आसा तें पयसावूंक हुस्कायता. होच बोरवासो देवाचे कृपेन वाडटलो. हीच दिशा दवरूंक आनी अंतस्करणाची चवकशी करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आणि सुरवातीची उतरां म्हणून दवरून ह्या पवित्र बलिदानान फावो ते परे वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोने मागून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगपाक मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकूळ करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Kyrie eleison. Sogli. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी करूंक जाय ते दर एक काम तूंच आमच्या मनान घाल आनी हें करूंक आमकां आदार दी. तुज्याच बोडान ते शेवटाक पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोणांशी येता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. दुसरे सोमोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आपले पोरचे कडेन अशें उलयलो, पळय, आज जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दखल केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आयज दिल्यात, त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताच्या वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात, तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसोद वाडटली. आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काळीज पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकोना जाशात जाल्यार, बुलोवण्याचे फासांक सांपळून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी ताची पुजा करशात जाल्यार, आयज हांव तुमकां सांगतां, तुमी सगळीं बोगसणे नासतना मरतल्यात. जॉर्दान नोद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत करतल्यात त्या देसांत तुमी चड काळ रावूंक पावची नात. आयज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो शिराप तुमचे मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विंचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमची संसोद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाळून आनी ताका चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातूंत आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देस सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जेवच्याक बासायलोलो, त्या देसान तुमचें लांब आवक हातूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतोरें. देवाचें या वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. अनेकदां म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. जो मनीस नश्टाची भूत घेवंक चलोना वो पातकाच्या मार्गान भोवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसोना, तो खरेंच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. वावत्या वाळाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा पोरमोणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. पूण नश्टा मनशाचें अशें न्हय, दुबावावीण अशें न्हय. ते कोण जाणय, वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नश्टाची वाट निसंतोणाक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. जिवीत बदलात म्हणटा सर्वेस्पर, सर्गीचें राज लागीं पावलां.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हणले, मनशाच्या पुतान जायते सोसूंक जाय. जायत्या जणांनी याज्ञिकाच्या वडिलांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावंक जाय. ताका जिवेशी मारूंक जाय आनी तो दुसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. मागीर ताणें सगळ्या लागीं उलोवन म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाय ताणें आपणाकूच पाट करची. दिसाच्या दिसा आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपली जीण सांबाळूंक सोदीत तो मनीस ती वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलें जिवीत वगडायता तो मनीस ते सांबाळतलो. म्हणटोच आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलोच इबाड वो आपणाचेच गोतां करी जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी कुरपेची नोवेना संभ्रमत आसाव आनी आयज ह्या कुरपेच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. आनी काल आमी गोबराचो बुधवार जायत ॲश वेनेसडे आमी समोरलो आसा. आनी जेन्ना हो आमी ॲश वेनेसडे गोबराचो बुधवार आमी समारंभाव तेन्ना इग्रोज माता आमकां 3 गोश्टी करूंक सांगता. आनी ती म्हणल्यार मागणे, उपास आनी चॅरिटी, म्हणटकच एकामेकाक मदत करप. आनी हे 3 जे हेतू जावन आसा ती जी गोश्ट आमी करता. पयले सुवातेर जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना ह्या मागण्या वरवीं म्हजो आनी देवाचो संबंद कितें जावन आसा. वॉट इज माय रिलेशनशीप बिटवीन गॉड एंड माय सेल्फ. आनी दुसरें जावन आसा ते फास्टींग, उपास. आनी ह्या वरवीं आमकां सहज म्हणटा की म्हजें रिलेशनशीप म्हजे बरोबरूच, माय रिलेशनशीप वीथ माय सेल्फ. आनी तिसरें जें जावन आसा ते चॅरिटी, दान. हें जावन आसा म्हजें रिलेशनशीप, म्हजो संबंद एकामेकांतूय. आनी ह्या वरवीं आमकां हे 40 दीस देवान दिल्ले आसात. आनी ह्या 40 दिसांनी आमी कितें करूंक जाय आनी कितें नाका तें आमी चिंतून बरें तेंच करूंक बऱ्याकूच आमी वेंग मारता. आनी जेन्ना याज्ञीक आमच्या माथ्यार हो गोबर लावन आमकां सांगता, तूं जावन आसा धूळ आनी धुळीन तूं परतून वेतलोय वेतेली. जायत वावर दवर आनी शुभ वर्तमान मांडून घे. आनी ह्या वरवीं आमी ह्या प्रायचीत काळान भितर सरले आसाव कालसून आनी देवाच्या कृपेन आमी भरता. बोगाळो भाव भयणींनो, इग्रोज माथ्या दिल्लो आमकां एक म्हत्वाचो हेतू जावन आसा. आनी त्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवन आमच्या जिविताची बरी नियाळी करून आमचें जिवीत नितळ आनी निर्मळ जावंक आमी हो प्रयत्न करता. आमकां खबर आसा की ह्या दिसांनी परिक्षा सुरू आसात, एग्जाम्स सुरू आसात. जायत आमच्या 12वीच्या भुरग्यांची परिक्षा जाल्ली आसा, 10वीची परिक्षा सुरू आसात. आनी पळयता हांव भुरगीं अभ्यास करून ही परिक्षा बरयतात. आनी परिक्षा कित्याक? जायत आमच्या जिवितान आमी देखून परिक्षा दिलेली आसा. जायत आमकां एक बरो विशय आवडटा तातूंत आमकां बरे मार्क मेळिल्ले आसात, पूण जो विशय आमकां आवडीचो ना, जायत सायन्स, मॅथ्स हातूंत आमकां उणे मार्क मेळिल्ले आसतात. पूण ही परिक्षा कित्याक? वर्सभर भुरगीं जायत आमी देखून इस्कॉलांत वेता आनी कितले आमी शिकलेले आसा, कितें आमकां शिकिल्लें आसा आनी आमच्या जिविताक कितें फायद्याचें. आनी हे शिकल्या उपरांत
आमकां बरे मार्क मेळ्ळ्या उपरांत आमी कितें फुडारां करूंक जाय जायत इंजिनियरींग डॉक्टर टिचर हे जायते ऑप्शन आमचे मदें आसात आनी ते आमी विंचून काडटा आनी जेन्ना आमकां बरे मार्क मेळटात तेन्ना आमकां त्या कॉलेजीन जाय तो कोर्स घेवंक आमकां एडमिशन मेळटा. आयचो विशय आमी आयकलो आसा दी एग्जामीन पिलग्रिमेज ऑफ रिफ्लेक्शन अंतस्करणाची चवकशी नियाळ करची ही एक यात्रा. सांत इनास हाणें ही एक आमकां येवजण दिल्ली आसा आनी कशे भाशेन देव आमच्या जिवितान सदांच वावुरता जायत मनशा वरवीं जायत आमच्या कोरण्या वरवीं जें कितें आमी करता कशे भाशेन तो आमचे मदीं जियेता हें पाळून घेवचे खातीर जेजवीट जे आमचे यादनीक आसात जेजवीट संस्थेन ते भितर सरले आसात जायत आनी कोण ब्रदर्स आसात तांकां आनी जायत हर एकल्याक ही एक संदी आसा की देव आमच्या जिवितान कसो जियेता हे मानून घेवंक आमच्या अंतस्करणाची आमी चवकशी करूंक 2 पावटी दिसाक जायत दनपारां आनी सांजेच्या वेळार ही चवकशी करूंक आमकां तो आव्हान दिता आनी सगळे आमचे यादनीक जेजवीट जे आसात तांकां हे करचें पडटा आनी जायत आनी क्रिस्ती लोक देखून हातूंत वांटो घेवन आपल्या जिवितान अंतस्करणाची चवकशी करतात आनी अंतस्करणाची चवकशी करता आसतना भाग्यवंत इनासान आमकां 5 पावंडे दिल्ले आसात 5 steps. He has given 5 steps how to do the examine. And पहिले सुवातेर we have to be aware of God's presence. आमी आमच्या जिवितान देवाची जाणवाय आमच्या जिवितान कशी आसा ते आमी शांत बसून ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कशे भाशेन देव आमचे लागीं उरिलो कसो देव म्हजे सवे दुसऱ्यांक पावलो जायत देव म्हाका दुसऱ्या वरवीं कसो पावलो हे शांत बसून आमी चिंतून ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आनी तेन्नाच आमकां समजता की म्हज्या जिवितान जायत म्हाका बरें करूंक जाता आसलें पूण हांवें बरें करूंक ना. हांवें कोणाक आदार दिवंक जाता आसलो पूण हांवें आदार दिवंक ना. असले आमच्या जिवितान हे चिंतप ही चवकशी आमच्यान करूंक जाता. दुसरो म्हणल्यार जावन आसा की पे अटेन्शन टू इमोशन्स. आमची जी भावना आसात तांचेर आमी लक्ष दिवंक जाय. जायत हांव रागान भरलो जायत मोगान भरलो आनी कितें म्हज्या जिवितान जालें ही देखून जावन आसा एक आमच्या अंतस्करणाची चवकशी. तशेंच तिसरें जावन आसा की रिन्यू द डे वीथ ग्रॅटिट्यूड. जें कितें जायत बरें घडलें आसा जायत वायट घडलें आसा त्या सगळ्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. सदांच आमच्या जिवितान बरें घडना सदांच आमच्या जिवितान वायट घडना पूण जें कितें घडटा तें बऱ्या पासत घडटा हें मानून घेवंक आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. तशेंच चवथो जावन आसा की चूज 1 feature ऑफ द डे एंड प्रे फॉर इट. आनी आंतली जी भावना आसात जें कितें म्हज्या जिवितान घडलें आसा तांतलें एक जें म्हज्या आवडीचें आसा तें विंचून काडात आनी तें विंचून काडल्या उपरांत ताचे वरवीं एक मागणी करात देवाक आर्गां दियात जें कितें घडलें आसा ताचे पासत. आनी 5वो जो पावंडो जावन आसा तो जावन आसा की आमी फुडल्या जिवितान कितें करूंक जाय. आयज हो दीस असो गेल्लो आसा फाल्यां हांवें कितें करूंक जाय ताचेर आमी इल्लो नियाळ करूंक जाय. तुमकां भाव भयणू हे जावन आसात 5 पावंडे 5 steps हाव टू डू द एग्जामीन इन अवर लायफ. जेन्ना आमी हे आदारता तेन्ना आमच्या जिवितान जें तें वायट जायत बरेंपण घडलें आसा तें सगळें पयस येता आनी आमच्या जिवितान बरें आमी करूंक देवाचो आदार आमी मागता. भाग्यवंत इनास फ्रांसीस शावेराक परतून आयच्या शुभ वर्तमानांतलीं उतरां जीं आसात आख्खो संवसार जोडशी आनी तुजो आत्मो इबाड जाल्यार कितें फायदो.
आणि आईच्या शुभवर्तमानी ऐकलं आसा आणि ताची उतरां आयकून भाग्यवंत फ्रांसिसान देखून आपल्या जिवितान अंतस्करणाची चवकशी केली. कित्याक पासत ही उतरां जायत भाग्यवंत इनास म्हाका परतून सांगता. आनी जेन्ना ताच्या जिवितान ही खोल आपल्या काळजांत रेगली तेन्ना आपलें जिवीत बदल्लें. आनी आमकां खबर आसा की तो कोण जावंक सोदतालो पूण हे सगळें सोडून देवाच्या फाटल्यान तो गेलो आनी आयज तो आमच्या इंडियेक आनी आयज आमचे मदें तो आसा. ही जावन आसा एक देवान दिल्ली आमकां एक व्हडल्यांतली व्हडली देणी. तो मोगळो भाव बीण न्हू, जर तर हे भाग्यवंतांनी आमकां दिल्लें आसा आमी कितें दिवंक पावतले. हांव आयज जेन्ना ह्या भाग्यवंताची ह्या कुरपेची नव्यान आमी समारंभताव तेन्ना आमचे देखून जायते आवडे आसात, आमची जायती मागणी आसात आनी ती घेवन आमी हांगा आयिल्ले आसा. भाग्यवंतीन आसा वरवीं आमी हीच कृपा मागुया की आमच्या अंतस्करणाची नियाळणी करून आमी जाता तितलो प्रयत्न करून एकामेकाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या उस्क्यान जिवंक आनी फ्रांसीस शावेराच्या मदतीन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक त्याच बापाची कृपा आनी बळ आमकां ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. आमेन. सगळीं बरोया आनी आमची ज्यो गरजो आसात त्यो आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत फ्रांसिसाच्या देखींतल्यान देवाचेर विस्वास दवरपाचे आपले पोरचेक उत्तम नमुणे जावं तांकां बापाची कृपा मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी प्रामाणीकपणान पाळूंक आपले पोरचेक बोरवांसो दितली फुडारी जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमी सगल्यांनी ह्या उत्सवीक वर्सान यात्रा करतना बोरवाशाची किरणां शिंपडावंक आनी समाजाचे देगेर आसलोल्यांक कुरपेची साक्षीदारां जावंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमची भाव भयणां जी देवाचो रस्तो सोडून पयस गेल्यान तांचें मन उजवाडून पोत्तून देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सोर्गीच्या देवा बापा, आमची मागणी आयकून घे. आमच्यो ज्यो खाजगी गरजो आसात त्यो देखून आमी देवा मुखार दवरुया. मोगाळा बापा, ह्या वेळार आमची थोडी मागणी तुजे मुखार दवरली आसात. आमकां जायती आनी आमच्या फायद्याची तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. Page 34, देणी आमची C14, C14. देणी आमची बेटोंग आता, आमची खालसा दातून घालता, आमची मोना तू करपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना
mundo valdrán atau takkan sorosomor bitaw amci sukduk sorbetoy tao manon gemon minot kota. म्हज्या भाव भयण म्हजें तुमचें बलिदान सौर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र वेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यान त्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजे दोळ्या दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसोने मेळूं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडोवं हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काले आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो आनी तिसवणें आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूड संतोशान समारंभोवंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन घालताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समोरमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचे वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सपून करत आसाय. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गींच्या सल दरबार सांगती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Poet, 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 dobaranzo sorvespor to sorgani sonsar bolla tusha voi baban o sorgi tuka soi soi sorvespora cina vi soy, usorgi tuka soy soy. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मोरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिणी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोन मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Somia Jesu ami hono katao ani hekalchi lepieta tikli pauti to voi babane so ami to shemo rahon porkota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण वास करता. म्हणून जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया करून मागता हांव. आंकवार मरे देवाची माय सांगती भाग्यवान जुजे तेच्या पती सांगता, भाग्यवान धनवता, भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आनी सर्व कालू तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकलेले मागणे आता सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाण तेका शांती दी आनी तूंच तेका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती देवया. Vitolis peccata mundi, miserere nobis. Annus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Annus Dei, vitolis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जनांगा पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पेज 51 D8 दुलोप जेजू. पेज 51. Dulob Jesu mokaludar kitlo mowalisz amco. Am Jesu shi nisrad rauta amka samalun soloy ta. Tachi mokorir kon asa sopun priti kotolo. Aplo sangat amka dita manto livik mokatso. Kaklutaci kedi forti godzanico dorioto. Vici kot miak cik tundorta apli
Asnani toita Haplin strokmas Tangkakabun Tanchi lagi iksata. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या हातांतले स्वर्गींचे देणे उपकारी काळजान आमी आतां घेतला. ताचे वरवीं पातकांचे बोगसणे आमकां मेळूं आनी सासणांचे सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर एंटनी पेरेरा. ताणें आमकां हे मीस भेटयलेलें आसा आनी देवाचें उतर पुरगुटलेलें आसा. ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर सगळ्या आमच्या वांगड्यांक आमचे बरोबर जीं वावुरतात हे बजिलिकेन जावं साकिस्तांव, आमचो डेल्फीन आनी एलिसांद्र, त्या भायर आमची दुसरी हांगसर वावुरतात तीं जया, स्मिता, एमा आनी येरा जी हांगसर वावुरतात तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ऑल्गा, त्या भायर बानुदास आनी हेर तांचीं नांवां तुमी आयकूंक ना पूण तीं आमकां हांगसर दीस रात मदत करीत आसतात. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. फाबियोलाक ते सकाळीं आनी सांजे आमचे पासत गायन कोत्ता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सदांच ते हांगसर आमकां मदत करूंक केन्नाय तयार आसा. त्या भायर आयज मीस आसलेले बांयकोडे वो सायबाच्या कपेला कडेन थंयसरूय ते येवन आमकां मदत केल्ली आसा. ताका देव बरें करूं म्हणटा. दया सकाळीं थान सांजे पर्यंत सगळो गोत मिडियाचो वावर करता, बसोन आसता सगळो गोत. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. त्या भायर तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक व्हडा भोक्तीन देवस्पणान तुमी हांगसर सायबाच्या पांयांशी येतात, तुमकां देवान भरपूर आशिर्वादान भरचीं आनी जें तुमी मागलां तितलें तुमकां फावो करचें म्हणून हांव तुमचेय पासत मागतां. त्या भायर कितलोचसो लोक आख्ख्या संवसाराक आयज म्हाका एकलो नेदरलँड्सान म्हूण लागलो, सदांच तुमचें मीस हांव पळयतां, म्हाका बरें लागता. म्हणटूच पळयात आमचीं सगळीं जाणां भाव भयणां जीं परदेसान आसात तीं ह्या मिसान वांटो घेतात. आतां पर्यंत भायर जीं पळयतात तीं हजारांनी आसात. तर देवाक दिनवास तांचे पासत आनी तांचे पासत हांव मागतां. आमची मिसां तुमी जाणात, सकाळचीं 3, 6, 7 आनी 8 आनी सांजेचीं 2, 4:30 आनी 6 मीस इंग्लीश भाशेन आसता. आयतारा दीस येता त्या सकाळचीं 4 मिसां आसतलीं, 6, 7, 8 आनी 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन. त्या भायर सांजे 4:30
आनी सोवांचे मीस इंग्लीश भाशेन 2 इंग्लीश भाशेन मिसां आसतलीं. निमाण्या दिसा सकाळची 4 मिसां 6, 7, 8, 9, 15चे मीस पोरबेचे मीस कशें कित्याक ह्या नोवेनांक फेस्त ना तो निमाणो दीस आमी पोरबेचे मीस मिटयता. त्या मिसा उपरांत हांगसुत्तान व्हडलो खुरीस घेवन पिराचीत कशें आमी खुर्साची वाट कोत्तेल्या आनी रोजरी इगोर्जेन पर्यान वचोन थंयसर आमी ते सोंपयतल्या ही आमची मिरवणूक. मागीर थंयसर एक मीस आसा जाका मीस मेळोंक ना तांकां आनी बाकीचीं घरा वेताना पेज घेवन घरा वेतिली. सांजेच्या दिसाक 2 मिसां आसात 12 4:30 आमचे भाशेन 6 इंग्लीश भाशेन. आतां आमची देवास्पणां सदांच चालू आसात. सकाळीं हांव कोविडाच्या टायमार्थान 5 हांगसान मागणें घेता 6:30 पर्यंत पूण ह्या दिसांनी 6च्या आदीं हांव तें बंद करता. त्या भायर 8च्या मिसा उपरांत हांगसर खुर्साची वाट इंग्लिशीन आसतली. 3 हांगसर काकलूचो तेर्स आनी खुर्साची वाट आमचे भाशेन. निमाणे दिसा सकाळीं आमचे भाशेन घेता म्हणटोच सांगे इंग्लीश भाशेन घेतल्या. 3 इंग्लीश भाशेन काकलूचो तेर्स आनी खुर्साची वाट. तुमकां तर कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार मिसा आदीं मिसा उपरांत येवंक जाता. त्या भायर आमी एक बरो कॅलेंडर केलेलो आसा. खूब बरी तातूंत फोटोज आसात बसिलिकाचे आदले आतांचे एक्सपोजिशनाचे. आदीं पिंतारून कोत्ताले कित्याक तेन्ना कॅमेरा नासलोले. ते आमचे बसिलिका पयले चुनो लावन ते दोळ्यां आसलेले. मागीर आमी ते 1952 म्हणजे 52 वर्सा ते काडलो चुनो काडलो आनी ते मेरेन सान हे भाशेन हे बसिलिका आमचें फातरांचेंच कशें दिसता. तर तांबडी गोस म्हणटा तिका तर हे भाशेन आतां ती आसा. तर हे फोटोग्राफ्स थंयसर आसात तुमच्यान पळोवंक जाता. तो घेवन बरी आठवण कशी ह्या बसिलिकाची तुमच्यान दवरूंक जाता. दुसऱ्यांकूय एक दान कशें भेट कशी गिफ्ट कसो दिवंक जाता तो तुमच्यान घेवंक जाता. तुमी जाणी वाचपां केल्लीं आसा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणून आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा हांव. देवाचें व्हड उपकार. वागन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासताले देखून जेजूचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता हांव. जोन एकल्यान आपणाक जायते मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोदता सोपासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. U31, page 245, U31. San Francisco Xavierba, tus ocho pranzalo, Jesus, civitan mana
प्रार्थना